बार्देस बाजाराचे खासा आमसभेन आदलो चेअरमॅन जयवंत नायकाक मेंबर आनी डायरेक्टर पदावेल्यान काढलो। थाराव मोठ्या बहुमतान पास जालो म्हूण चेअरमॅन गुरुदास सावळान बसके उपरांत सांगले। जयवंत नायकाचे सगळे अधिकारूय रद्द जाल्यात। कायद्याप्रमाण जयवंत नायकाक वर्सा उपरांत परत वांगडी पदा खातीर अर्ज करूंक मेळटा। जयवंत नायकाचे वेव्हार बार्देस बाजार सोसायटीच्या हिता आड आशिल्ले म्हूण ताचेर आरोप आशिल्ले। It is hereby resolved and decided by the Special General Body Meeting of the Bardes Bazar Consumers Cooperative Society held on 9 November 2017 at the Mapsa Urban Cooperative Bank Hall, Mapsa, that Sri Jayawant P. Naik, having committed acts which are detrimental to the interests and or proper working of the society, is required to be expelled and be expelled as the member of the society. आमचे जे मेंबर असले त्या मेंबरांनी एक आमकां सूचना केली की जयवंत नायकान फाटलीं बरें असं काम केल्लें आसा, तेन्ना तुमी त्याची मेंबरशीप काढून उडोवची न्ही म्हणून तुमी ताका आनी एक चान्स दिवचो म्हणून। आनी ही सूचना आमी स्विकारली, ऑन द स्पॉट आमी स्विकारली की चल नाका आमी ते सगळे प्रकरण मिटोवया म्हणून। आमी ताका सांगलें की आमची ज्यो केशी चालू आहात त्यो तिनूय केशी तूं फाटी घे, आमी तुजो ठराव फाटी घेता म्हणून। ते सगळ्यांनी ताका सांगलें की तुजी सूचना मान्य कर, केशी फाटी घेता म्हणून जाहीर कर, पण तो कसोच ऐकलो ना आणि त्या खातीर नाइलाजान आमकां हो ठराव पास करचो पडलो, मानचो पडलो। कसिनोचेर बीजेपी आनी पर्रीकार दोनूय दुबावीत। गेमिंग कमिशनाचेर पर्रीकाराचो रोल दुबाव घेवपाचोच म्हूण काँग्रेसीच्या आलेक्सान फोग काडलो। विरोधान आसतना रवी नायकाक हफ्ते मेळटा म्हणपी पर्रीकाराक कितलो हफ्तो मेळटा काय म्हूण आलेक्साचो सणसणीत प्रस्न। काँग्रेसीन कसिनो हाडले म्हूण 10 वर्सां जाली तो उलयता। 2 टर्मान पर्रीकारान कसिनोचेर एक रेड मारल्यार दाखोवची म्हूण काँग्रेसीची चॅलेंज। Our Congress government, in fact, one of the reason of we losing our government in 2012 was also casinos, because Manoj Parrikar took a candle march and he was always opposing the casino. One specific thing what he was opposing was the gaming commission. He was clearly claiming that the Home Minister, Mr. Ravi Naik, was taking money. Then he was receiving hafta. Drugs, you forget. He was drugs, he could not do anything. But I want to ask him now, if he was receiving hafta, how much is he receiving now? And mind you, all these casinos, we have lost is because we brought those casinos, we brought those things. And now, what is the government doing? That raid what is conducted is not because of all irregularities. It is on coincidence because one Hawala fellow was caught in Delhi. That is why. Otherwise, it's not a raid on the casino. Till today, Manoj Parrikar has 10 years have passed. Give me one day he has raided a casino. Come on. I challenge him to tell me that one day he has raided a casino. Present 10 years BJP government is there. Why are you going as a Congress? I'll tell you one thing. If we come to power, we will not allow these things. At least I will see that these things don't allow. इतले मजगती नावेलचो आमदार लुईझीन सध्या ताच्या मतदारसंघात ॲक्सिडेंट जावपी सुवातींचे ऑफिसरांक घेवन इन्स्पेक्शन करता। तळावली वाठारात खंय स्ट्रीट लायट नाशिल्ल्यान ड्रग्स पेडलर आणि बाकीचे नाका आशिल्ल्या व्यवहारांक रान मेकळे। करून तेलावलींच्यान वारगे लोक एकदम अपसेट आहे कित्याक रातच्यो कांय ज्यो वस्तू जाताय दे आर व्हेरी बॅड। देर इज अ ड्रग, ड्रिंक्स आनी खूब वस्तू जाताय। देखून आमी जात तितले बेगीन आमगेल्या पॉवर मिनिस्टराक सांगिल्लो ह्यो लायटो आर विथ द गोवा स्टेट इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन त्यो ट्रान्सफर करता। प्रुडंटा खातीर चेतन गवस आणि साव्यो डायस। बिस्माकाच्या मरणाचे केशीन 2 महिन्यां भितर चौकशी पुराय करची म्हूण हायकोर्टान क्रायम ब्रांचीक सांगला। 2 वर्सां फाटीं 7 नोव्हेंबराक बिस्माकाची बॉडी सांतेस्तेव जुव्यार मानशे लागसार मेळिल्ली। बिस्माकाचो खून जाला म्हणपाचो कसलोच संकेत दिवपी गजाल अजून मेरेन पुलिसांक तपासान वा फॉरेन्सिक तशेंच पोस्टमॉर्टम रिपोर्टान मेळूंक ना म्हूण क्रायम ब्रांचीन कोर्टाक रिपोर्ट दिला। बिस्माकाची बॉडी अजून मॉर्गान आसा। घेऊया एक ब्रेक।